So whatever needs to be done in that angle, the Honorable Chief Minister will appraise us after meeting the Environment Minister of India, the Ministry of Environment officials. We have already informed him to take our Chief Secretary and Secretary Environment and go over there. So if required, we will also accompany him. So the Goa CM does not know what environment. Nobody knew till this. Yesterday when the Union Minister tweeted. The Union Minister tweeted and then there was hue and cry in Goa. He withdrew his tweet. So you mean to say Union Minister was not aware of this? No, I don't think so. He was aware of this. He wouldn't have tweeted. Environmental clearance is given for so many other works in India. So the minute he came to know that there is a dispute, a major dispute in this matter, so I think he has withdrawn the tweet, whatever it is. Minister for Environment and Climate Change जो प्रकाश जावडेकर यांनी जे एनवायरमेंट क्लिअरन्स जे कळसा बांदुरा प्रकल्पात जे दिले हेतून गोंयचेर मोठो अन्याय जालो आणि हेका लागून हेच्या निशेधार्थ गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन आज प्रकाश जावडेकराचे आज प्रतिमेचे निशेधार्थ दहन केल्ले आसा. जो एक मंत्री आसा ह्या खात्याचो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज हो काल एक ट्वीट करता आणि आपल्या मित्राच्या प्रेमाच्या पोटी म्हणजे आपलो एक जो मित्र आसा कर्नाटकान त्याच्या आग्रहाचेर म्हणजे जेन्ना मित्राक आग्रह आसता त्या ट्विटान दिसता तेन्ना तांकां कायदे लागनात तेन्ना कोर्ट लागना. हे परत एकदा प्रूव जाता जे देशभरान लोक उलयतात की भाजपा सरकार एक हेणी कोर्टांक सुद्दां आपल्या बोल्सांत घातल्या कडून बाकीची सगळी इन्स्टिट्यूशन CBI RBI ही सगळी तेणी बोल्सांत घातली ती घातली. कालचे घटनेन एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाक इंडियन ज्युडिशरी सिस्टमाक एक व्हडलो धक्को दिलो त्या ट्विटान. पाटी आमी जो वॉइस जो आसा लोकांची ज्यो भावना आसा त्यो आमी व्यक्त करीत रावतले. आमचे कडेन जितले पळय मिन्स आसा आनी प्लस आमचे खासदार जे आसा मेंबर ऑफ पार्लमेंटान तांकां आमी कळयतले आनी हो आवाज आमी काड म्हणटले. हाजे पयलीं आमी काडला मिनाच्या संदर्भात जेन्ना कांयच जायनासलें तेन्ना आमी संजय सिंगाक सांगून मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक सांगून हो इश्यू पार्लमेंटान फर्स्ट टायम काडलो. वेळ घाल्यार सगळे ह्यो आमचो आम आदमीचोच प्रश्न वाक्य गोंयचो सगळे पक्ष मिळून सुद्धा रस्त्यार येवपाक जर पडल्यार येतले. तर जेन्ना म्हादय बचाव अभियान कोर्टान गेल्ले 2007 आणि जाचो रिजल्ट 2017 लागलो म्हणजे कायद्याची लढाय म्हादय बचाव अभियान 10 वर्सां झगडले. एका NGO ही गजाल सादी न्हय, ही खूपच व्हडली. आणि तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगले म्हणजे जजान ऑर्डर अशी दिली की जर कर्नाटकाचो कावन्सील सांगता आमी काम करचें ना इल्लिगल आनी करूं ना आनी हाज्या फुडें करचें ना खरें तांणी केल्लें हाज्या फुडें करचें ना तेन्ना ताणें ऑर्डरीन सांगलें की नथींग सर्वायव्स इन दीस मॅटर म्हणजे हाज्या फुडें तो वचूंक शकना. येदी व्हडली स्ट्रॉंग बेज आमचे कडेन आसतना आमी कित्याक भिवंक जाय कर्नाटका. कर्नाटकान पोटनिवडणूक आसा. पोटनिवडणुकीन तांकां प्रत्येक वेळा फाटले फावट जे मुख्यमंत्री आसले तेंचे पत्र तेंच्यांनी वापरून निवडणुकान आपली सीट वाडयले. आतां पोटनिवडणुका आसात आनी त्यो जास्तीत जास्त निवडणुका ज्यो आसा त्यो धारवाड आनी त्या परिसरान जावपाच्यो आसा ज्या भागाक उदकाची गरज आसा त्या आंदोलनाय चालू आसा. हय आंदोलनां चालू आसा. लिंगायत समाजाचे जे साधू आसा ते हो प्रकल्प जावचो म्हणून मागणी करतात. तर तशा पद्दतीन ह्या पत्राचो वापर करपाक येता कारण पुराय पत्र हांवें जेन्ना वाचलें तेन्ना म्हाका लक्षांत येयलें की ते अभ्यास करून हे पत्र काडूंक ना. तुम्ही म्हणटात की हो इलेक्शन स्टंट म्हणून. हय ना तो इलेक्शन स्टंट आसूं किंवा नासूं कर्नाटक गव्हर्मेंट कॅन गो टू एनी लेवल.